माइंड पुलिस लगी हुई है, जल्दी होगा कुछ। लेकिन सर क्या कुछ क्लू मिला है? सर वो जो अटैक आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ कंट्रोल, हाउ मच आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ परसेंटेज कुछ पता चला है? यस, तो डेली कॉलेजीक वचतालो आनी तेका हांव अरावंड 7:45 बस स्टँडार थंय सोडलो, बसीक सोडलो आनी जस्ट हांव घरा पावता तें गाडी लावंक सुद्दां ना, इतक्यान फोन येयलो एक्सिडंट जालो म्हणून हांव बेगीन गेलो थंय पळयता जाल्यार मागीर म्हणलो कोणी एसीड मारलें. हांव उलयलो तेज्या वांगडा, तेडा कोणी एसीड मारलें आपल्याक म्हणलो आनी काय ना. हांव परत मागीर गाडी घरा कडेन गाडी म्हाजी ओन व्हेहिकल घेवन हांव तेका अजुनूय कितल्यांक घडलें सगळें? 50 सांग 45 वयर पावलो हेचेर गाडयेचेर हायवेचेर 50 मेरेन जालें. 7:15 एक्सिडंट जालो. बस स्टँडार सोडलो तुमी तेका? बस स्टँडार म्हणजे हय. खंय वचपाक? कॉलेजीन वचपाक, सारस्वत कॉलेजीन आसता. कॉलेजीन वचपाक. आनी तितल्यान कोण तरी येयलो आनी येयलो म्हणजे हांवच घातलो आनी येयलो तेका. म्हाका फोन येयलो ना, थंय कोण तरी येवन तेजेर एसीड मारलें. कोणी एसीड एक्टिवान म्हाका सांगलें तेणी, एक्टिवान कोण येयलो आनी एसीड मारून गेलो म्हणाल देडा म्हणून. आज सकाळी एक इन्सिडंट धारगळी जाल्लो आसा. तेतून एक आमचो भुरगो ऋषभ शेट्ये तेजेर एसीड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतलो आसलो, सरस्वत कॉलेजीक वयपाक बस स्टँडार धारगळी रावलेलो थंय. तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसीड उडयलें तेज्या तोंडार आनी तेजेर पळोवन गेलो तो. अकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेज्या बापायक कॉल करून कोणें तरी सांगलें. मागीर तेका इमिजिएटली GMCन व्हेलो. तेन्ना मागीर तेज्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना आनी आमी तेज्या बापाय तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नसलो तो. मागीर तेज्या बापायन कंप्लेन दिली आनी सांगलें की तेजेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो. तेका पळयतना तेज्या चल्यान तेका सांगलेलें. तेका जेन्ना शिफ्ट करता तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसायानी अटॅक केलो. तो रावपी कळणी दोडामार. तशी आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी एक्यूज ट्रेस करपाक हे केलें आनी आमी सक्सेसफुली आमच्या टिमीन तेका ट्रेस केलो करसवाडा IDC आनी तेका अरेस्ट सर तुमीच केले की म्हापसा पुलिसांनी? ना, आमीच असले. आमी आमकां मांद्र्या पुलीस स्टेशनांनी असिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय असले असिस्ट करपाक आमचे इन्व्हेस्टिगेशनाक. जो विक्टीम जो आसा ते डिस्क्लोज तेजें नांव केलें. कारण कितें आसलें? कारण इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण आता पुढच्या सोशल माध्यमांनी पण आमी ते सगळ्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन करता. पण ह्या टायमार आतां सांगपाक आमचें इंटरव्युशन चालू आसा. मृत्यू जाल्लो आनी मे म्हयन्यान अशें कळ्ळां आमकां. ताचें कनेक्शन ह्या विशया खातीर आसा? चालू आसा आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमी सगळ्या एंगलान पळयता. आमदारान आतां इन्फॉर्मेशन दिलें बऱ्यापैकी सगळे डिटेल्स सांगता आमदार ते तुमी कितें करपाक? ना, तेजेर हांव कांय करना. ओके, थँक्यू सर. सर कलम खंयचे लागलेले आनी ताच्या फुडें एक्शन कितें जाता? 7 जालें अटेम्प्ट टू मर्डर आनी एसीड अटॅक केलो म्हणून ते सेक्शन जालें आनी चिल्ड्रन एक्ट जालें. तो मायनर आसा, जो विक्टीम आसा तो मायनर आसा. तो कितल्यान सर शिका? तो सरस्वत कॉलेजीन आसा. कितल्या स्टँडर्ड? तो फर्स्ट इयर कॉलेज. सर फर्स्ट इयर जाल्यार तो 17 वर्साचो नसतलो, 18 म्हणजे मेजर आसूंक शकता तो. ते आमी पळयता. फर्स्ट इयर जर आहा जाल्यार अबाव 19 इयर्स आसपाकच जाय तो. आमी व्हेरीफाय. आयज एक बातमी पयली की धारगळी एका भुरग्याचेर 2 युवकांनी एसीड घालून उडोवन तेका मारपाचो प्रयत्न केलो. आमचो गोंय राज्य खंयच्या दिशेन वयता? इल्ल्या दिसा गुन्हेगारी वाडत आसा. पयलीं काळोखाच्या आड गुन्हेगारी जाताली, आयज दिसा धवळ्या गुन्हेगारी वाडल्या. दिसा धवळ्या लोकांच्या जिवाचेर जीव घेणो हल्लो चलता. आणि हे सरकार जे आसा प्रमोद सावंत भाजपाचे सरकार हे हातार हात धरून ओगी आसा.
आयज उघड उघड धारगळ गावान एका भुरग्याचेर ऍसिड उडोवन ताका मारपाचो प्रयत्न केला. खंय पावले आमी? जो देश आयज डेव्हलपमेंटाच्या नावाचेर फुडें वयता, प्रमोद सावंत सांगता आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा. आणि जे आत्मनिर्भर जर जावपाची गरज आसा जाल्यार सगळ्या हेतून प्रोटेक्शन खंय, संरक्षण खंय नागरिकांक? कांयच ना. सो ह्या गोष्टीचो हांव निशेध करता. प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री आहा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, आणि गोंयचो होम मिनिस्टर आसा, गृहमंत्री आसा. ह्या नात्यान ताजी जबाबदारी पडटा की ह्या राज्यान सुव्यवस्था कायद्याची आसा ही बरकरार दवरची आणि पुलिसांक आदेश दिवचो की जे भुरगे गुन्हेगारान वयता तांचेर कारवाई करची म्हणून. हे कितें? सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर खर एक्शन घेवंक जाय. आणि ज्या युवकांनी एक वृषभ शेटये म्हणून धारगळीच्या युवकाचेर हल्लो जालो, त्या दोन्ही आरोपींक कडेकोड शिक्षा जावंक जाय. तांकां अरेस्ट करपाक जाय. कित्या खातीर हे जाले ही चौकशी करपाक जाय. इतकेच सांगता. ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष ह्या विशयान अग्रेसर जातले आणि आंदोलनूय करतले. खरें म्हणजे आयची जी घटना घडली ती खूप दुर्दैवी असली. आमकां पेडण्याच्या लोकांसाठी खूपच एकदम क्लेशकारी असली. पण त्याचो उलगडो आमच्या पेडणे पुलिसांनी इतले बेगीन लायलो की खरेंच तेंचें कौतुक करीत तितलें कमी आसा. खरेंच ते कौतुकास पात्र आसात. हांव तांकां मनापासून कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ मिशन फॉर लोकल आणि माझ्या सगळ्या समस्त पेडणेकारांच्या वतीन. तुमचे कार्यान एक 8 ते 9 तासां भितर तुम्ही जो एक अपराधी आहा ताका धरून दिल्या बद्दल. खरें म्हणजे जी घटना घडली ही खूप वायट आसा. पण एक सरकारा कडेन म्हणजे मागणी आसा आमच्या सीएमा कडेन स्पेशली. जो रस्तो एकदम दुतर्फा एकदम गडबडी रस्तो म्हणजे गाडयांनी भरलेलो असता, डे नाईट चालू असतात. सो कंपल्सरी CCTV नाईट विजनचे हे त्यांच्यानी घालचेच जेणेकरून असले घटना परत जावचे ना. राजन बाबू, एकच प्रश्न विचारतो. जे आता जे इन्सिडंट जे पेडण्या तालुक्यान घडटा, सो हाचे अर्थ की जे लॉ अँड ऑर्डर जी आसा ती कॉलॅप्स जाल्लेली आसा काय? हांव लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाली अशें म्हणू शकना. कारण जो तो आपापले प्रयत्न करता, पुलीस यंत्रणा आपले प्रयत्न चालू असतात आणि त्याचे तसे पूर्ण जातात. पण त्याचे जास्त लक्ष दिवपाची गरज आसा. नवीन जे गोष्टी असतात, नवीन टेक्नॉलॉजी आहा त्याचा उपयोग जावंक जाय. पुलीस जास्ती प्रमाणात कित्याक व्हॅन्स बी तांकां प्रोवायड करूंक जाय जेणेकरून ते मॅक्सिमम पेडण्याचे सगळी कडेन नजर आसता. आता तुम्ही PIक मेळ्ळे, सो एकंदरीत कितें विशय तो जो पळय आयज सुक्याक वयनात, म्हणजे आयज आमच्या धारगळी, आयज आमच्या ऋषभ शेट्ये, आयज आमच्या भुरग्याचेर खंय तरी ॲसिड मारले आणि सकाळी फुडें जे अरावंड 7:15 तेजे बापूय ताका सोडून थिंगासर बस स्टॉपार गेलो. आणि ही घटना आहा पळय ती घटना खंयसर तरी आमच्या लव्ह स्टोरी हितूनसून हे स्टार्ट जालें. तेन्ना म्हटल्यार तो 2 वर्सां जालीं. एका चेडवाक तो बरो हें आहलो, फ्रेंडली आसलो आणि ते चेडू महाराष्ट्राचे रावताले ते तळयणा, म्हणजे मामाच्या घरा रावताले ते. आणि ते कॉलेजीक सारस्वत कॉलेजीक वयताले. आणि जो पळय आयज भुरग्याचे ॲसिड मारला दोगांय ते सेम कॉलेजीन वयताले. आणि 2 वर्सां तेंचे ते हे चालू आसलें दिसता. आणि हे चेडू आतां ना म्हटल्यार मे म्हयन्याच्या 15 तारखेर काय कितें ते एक्सपायर्ड जाले. हे जालें कित्याक त्या चेडवाक अशें हे येयला, रिपोर्ट येयल्लो खंय कितें ते जॉयंटीस जावन मेले म्हणून. पण बापूय आनी तेंची आवय कितें हें करता कितें ताका तेंच्यांनी हें दिलें म्हणून, पॉयझन दिलें आनी ते चेडू एक्सपायर्ड जालें म्हणून. ताका लागून जे पळय आयज तेजे बापायन पळय केल्या पळय ते रॉंग हें केलां, डिसिजन घेतला. कित्याक ऑलरेडी पुलिसाचो हे चालू आसलेलो थिंगासर महाराष्ट्रान, तेंच्यांनी कंप्लेन केल्ली पळय ते महाराष्ट्रान ऑलरेडी तेजो इन्क्वायरी चालू आसलेली. जशें आयज खऱ्यांनीच सकाळी हें जालें तेन्ना हांव समजत डायरेक्ट हांव हॉस्पिटलान गेलो बांबोळ्यान. ते चेड्याकूय पळयलो. चेडो एटलिस्ट म्हाका दिसता 30% काय कितें तेजी बॉडी डॅमेज आसा एक सायड, रायट सायडीची. आणि तेणी ऑलरेडी हे दिलें, कितें क्लू दिलो की तेजो बापूय आसूंक शकता म्हणून. ते हेचेर आयज आमच्या PI आनी आमच्या DSP हेंच्यांनी खऱ्यांनीच आय एप्रिशिएट हिम, देम दोगांयकूय हांव एप्रिशिएट करता. आनी जी तेंची टीम आसा हांव एप्रिशिएट करता. तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरें काम केल्लें. कित्याक आयज हांवें म्हटलेलें कितें सान पासून जायसर एक्यूज हांगासर पुलीस स्टेशनार आसतलो, तेंच्यांनी करून दाखयल्लें आसा.
येस हय पुलिसांचे खरेंच बरे काम पुलिसांनी केले पण त्याच बरोबर भाई आमचें अशें म्हणणें आसा की हांगा जे संपूर्ण हायवे जो आसा त्या हायवेचेर सीसी कॅमेऱ्याची व्यवस्था हायवे आसा हे आयज जी घटना घडली हेच्या फुड्यान हांव केन्ना तशी खपोवन घेवचो ना जे पेडण्यान आयज घडला पळय ते आयज हांव सीएमा कडेन उलोवन जी पळय आमची आख्खी हायवे धारगळी पत्रादेवी जी हायवे आसा त्या हायवेक आख्ख्या सीसी कॅमेराचे हे हांव एवेलेबल करून सीएमाक सांगून ते करून घेतलो तशेंच आयज तो भुरगो हे जाला पळय ते भुरग्याक ऑलरेडी हे ट्रिटमेंट आतां तेजो चालू आसा आनी ऑलरेडी एक्यूज जाता भितर आनी तेणी ऑलरेडी हे केल्लें आसा कितें आपूण मारला म्हणून सकाळी 7:45 म्हाका फोन येयलो आणि हांव न्हिजेर आसलो त्या फोन येयलो आणि अशी जी घटना घडली हांव ताबडतोब नथ तोंड धुता हांगासर पावलो पण म्हाज्या पयलीं त्या भुरग्याक व्हेलो जालें कितें की एक कॉलेजचो भुरगो खंयच्या कॉलेजचो खबर ना ऋषभ शेटये तेजें नांव आतां कळ्ळें म्हाका म्हणून तशें तो भुरगो कॉलेजीक रावल्लो आनी तेजे 2 जण कोण येयल्ले जे स्कुटरीन तेंच्यांनी काडले आनी एसीड मारले आनी वन सायड कंप्लिटली जळलेली आसा दोळोय तेचो गेल्लो आसा अशें आयकूं येता आनी ज्या प्रमाणे ते पळयता 4 जळलेली आसा आनी तेचे बॅग जे आसा बॅग जळले प्लास्टीकचे बॅग जळलेले त्याच्या वयल्यान विचार करा त्याची कितें हालत आसतली आणि ह्या रस्त्याचे जो हे आपले नर्सरी विकास नर्सरी आहा त्याच्या वयल्या सायडीक तो अक्षरशः रस्त्यार धांवतालो रडटालो लोकांक साथ घालतालो आणि साथ घालून तो कोण रावूंक ना एक व्यक्ती माणुसकी नात्यान एकट्यान रावलो एकटो रावून त्याची चौकशी केली त्यांनी सांगले अशें आपल्या हेतून हॉस्पिटलान घाल तेन्ना ताका कळ्ळें की अशी घटना ताकाय बाकीच्यांक दिसलें कितें की पिसो आसूंक शकता कितें आसूंक शकता ताका लागून किंवा आणखी काय विचार करून लोक वचत रावले पण आज हांव रिक्वेस्ट सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता जे भुरग्याचे कॉलेजच्या भुरग्याचे कदाचित त्यांच्या घरात एकुलतो एक आसूंक शकता लाडको आसूंक शकता ते भुरग्याचो जे एक सायड कंप्लिटली गेले कॉलेजचो भुरगो आणि हांगासर पळोवंक गेले एक्सिडंट भरपूर प्रमाणात जातात आणि कितें कितें चोरी वगैरे जातात जेन्ना गाडी कळना आणि कोण सांगतात बाबा अमक्या कलरची गाडी पण जे चेकपोस्ट आहात चेकपोस्टाचेर पळोवंक गेले कॅमेरे जे आसात ते सकयल आसात किंवा मोडलेले आसात हांव सरकाराक इतकी रिक्वेस्ट करता की कॅमेरे दवरलेले आसा आमच्या सेफ्टी खातीर दवरलेले आसा हांगासर चेकपोस्ट हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा त्याची चौकशी जावची आणि ह्या भुरग्याक जो न्याय मेळचो इतकेच म्हाका